आणि हांगासर एकटे चेडू रावले पळय अवीच्या बायकी वांगडा फोटो काढपाक. एक 2 दीस पयलीं एक ब्लॉगान न्हू एक कॉमेंट दिल्लो बंजी जंपिंग जागा वयर पळय. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ रस्टीगोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट एंड फायन. आणि आयज आमी चल्ले आतां पळय कितल्या दिसांनी एरॉक्स फूल ऑन फायर सारकी. आणि आमी चल्ले आमच्या एक कामा खातीर आणि त्याच्या उपरांत चिंता काय कितें पळय तें सांगता तुमकां वाटेर मागीर. आमचे कोण मॅनेजर ब्लॉग बी पळयता न्हू जाल्यार कोणागे निरो आनी फोका काडल्या न्हू जाल्यार प्लीज आमकां सांगात न्हू आमी. आमची बाबा फोका सारकी फेवरेट आनी निरो चड करून पाण्या पिण्या तुमच्या थंय जाल्या आसतली. हांगासर जाल्यार निकती काजी फुटतात न्हू रे आमी. पाण्या सगळ्यान पयली जाता न्हू. आमी हांगासर वयताली बिचोले आणि हांगासर एकटे चेडू रावले पळय अवीच्या बायकी वांगडा फोटो काडपाक. आणि हो पळय तो काय एक्सप्लेन करता. बरं हे सगळे आयटम घेवन हांव आयज येयल्लो आसा फॅक्टरीन गाडयेचें काम करपाक. हांगासर जंपिंगूय आहा ते बाबा आमी करपी न्हू. म्हाका जाल्यार हायटीचो सारको भंय दिसता. अवी करपी. अवी तू करपी न्हू रे बंजी जंपिंग? तुमसे ना हो पाएगा. म्हाका बाबा आवडना ना जाल्यार हांव करतलें आसलें. आवडटलें जाल्यार. सेफ्टी कम्स फर्स्ट. त्या खातीर आमी आतां पयलीं घालतात जॅकेट. हय ती ह्या मरे लो आसता सगळं. ये मज्जा येता. तू हांगा पॅच पॅच करपी अवी हे डीप आसा रे. कितें ये हय तो ये मागीर सायटीन बी व्हरोंक जाल्यार कशें कितें अवी? काय बरी वयता ती. ड्रोन सोडया सोडया. कसो कितें सोडून तो लँड कसो जातलो देवाक खबर. गाड्या मारता कशें हांगा पर्यंत येयलो तोंडार बसोंक. अरे आम्ही बदकान बसल्या. ये आम्ही बदकान बसल्या. कितें बसू काय कितें टायमिंग घेवन दिला 45 मिनिट्स. 45 मिनिट्स. बंजी जंपिंग अभी करिया. बंजी जंपिंग करिया रे. अफडा आहे बाबा. कित्याक लफडा आहे? हेजें स्टेरिंग दाखय रे. ही राउंड मारता मरे. गोल गोल जाली. हांगा एक्चुअली तेंच्यांनी उडकी घालूंक दिवंक जाय आसलें न्हू रे अवी. जॅकेट बी घालून. कित्याक न्हावपाक बी दिवंक जाय आसलें हितूर तळ्याचेर. पूण हांगासर म्हाका दिसता गिमान एप्रील मेयान न्हू हॉलिडे. मार मुगो मारीत नाही मुगो तू पाय धरून रावला. पळय मरे मारता मरे. ओ थंयल्यान खंय तरी पावता दिसता हवे न्हू. बाळको हातीत ना म्हणटा. हो ते पळय रे. हो ते पळय. हो थंयल्यान. या तळ्यान उदीक खंयचे येता रे हवे? पावसाचे खंयचे उदीक येता सारखे सांग रे हवे. खबर ना तुका चड खबर आसा. म्हाका दिसता पावसाचे उदीक येता. पण पावसाचे उदीक जाल्यार हांगासर लो टायड हाय टायडूय आहा मरे. ती कशी आहा तर? बंजी जंपिंग जागा वयर पळय. सारखे आम्ही पोन्नाक हा कोण तरी आहा रे बाबा वयर वयता दिसता.
कोण ना आमच्या वांगडा दिसता नवे मजा येता मात हांगासर 200 रुपया खूप लेस प्राइस आणि हे करता 45 मिनिट्स टायमिंग दिला बरें हा न्हू आमकां दिसलेले हांगासर खूप लोक बी आसलेले तशें काय ना आणि पयलीं आमकां बोटी खूप आसा हय म्हाका दिसता संडे बिंडे तेन्ना गर्दी आसता काल आसली मात गर्दी हा ओके गाईज सो गाईज आमी न्हू आहा आता मया आणि हांगासर बोटिंग करपाची प्राइस आसा पर पर्सन 200 रुपीज फॉर 45 मिनिट्स आणि हांगासरलो व्यू पळयात तुम्ही आणि तेवटेन पळोवंक शकता तुम्ही बंजी जंपिंग आहा वयर एलिस्टराक वयर सोडपाचो हॉरर हो वयर पात्रांव या रे वयर आमी डायरेक्ट वयर वचो हांगा दोगूय उजो गो न्हू हा हय हेतून कसले कसले नुस्तें आसतले हवी हेतून आसतले इसवण चणाक बांगडो मोडसो शेवटो आसतलो शेवटो ते पळयात बंजी जंपिंग चित्ता ड्रोन सोडू काय नाका सोडू काय कळना बेश्टे आनी कित्याक रिस्ट्रिक्शन बीन आसले लफडे बेश्टे वारे मारता वारे मारता नेटान त्या वाटेन त्या एका जाग्यार रावया आनी मारया सोडया मागीर हय बंजी जंपिंग बीन कशी दाखोवया या थंय तुवें ह्यो बोटी पळयला कितें तेका बजाक काय हय हांव बसला हांगासर मा आसली जेन्ना तुझ्या आवय वांगडा हय म्हाज्या आवय वांगडा तुझ्या आवय वांगडा माझी आवय म्हाका तिकेट काडलेली खबर ना तेन्ना कितली 80 रुपया कितें तरी आसली कितें 80 काय 50 कितें सांगू नाका कितें तू येयला हांगा पयलीं केन्ना तू फाटी सांगी 1 लाख म्हणून 1 लाख कितें 1 लाख गाइस तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर फुल पॉवर शेवटो लॉम काटा शेवटो लॉम काट आवय बंजी जंपिंग पळयल्या अवी हे खार उदीक काय साळ्या उदीक हे उदीक आमी पिवपाक शकता ना गो आत ना गो टेस्ट करू तेच करू शकता गो आत कसले उदीक आहे हे खारे रसना रसना सांग रे अवी रसना गो रसना कितें रसना सारकें सांग रे अवी सांगले गाडीन कितें हे पयलीं पळय गायक शिरकाता ते बहिणी वाजेलो तकली बॅड जाल्या अशी स्ट्रेट वचोन गावता रेड तेणे फ्लॅग सांगला रेड फ्लॅगाच्या फुडें वचो नाका रेड फ्लॅग थंय हा मरे तेच्या फुडें वचो नाका सांगला ओके सो गायज कितें आसा जाणा तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदता की म्हाका न्हू 1-2 दीस पयलीं एक ब्लॉगान न्हू एक कॉमेंट दिल्लो ओके आहा जाल्यार हांव तुमकां स्क्रीनशॉट घालता आनी शेअर करता तेणी म्हटलेलें की वाय आर यू गायज जेलस ऑफ रीच पीपल बिकॉज यू कॅनॉट एफोर्ड कितें आनी कितें तरी अशेंच मारला कॉमेंट व्लॉग आनीकूच कितें आहा आमचो आनी ते मिनिंगलेस कॉमेंट म्हणटा पळय तसो हांव तुमकां सांगूंक सोदता भाव भयण खोडी तुवें तो कॉमेंट मारला पळय श्रीमंत आनी गरीब म्हणून कांय डिफरन्स आसना मनीस संवसारांत येता पळय तो नागडोच येता संवसारांत येता आसतना कितें करोडांनी पयशे आनी भांगर घेवन येयना व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन येयना मरता आसतनाय तो मनीस मरोन गेलो न्हू काय नागडोच वयता 1 रुपया घेयनासतनाच वयता फरक इतले आसा आमी हिंदू धर्म न्हू आमी जळोन चल्ले जळोन लासोन चल्ले आनी जे क्रिस्तांव धर्माचे आमचे भाव भयण आसा ते बाबडे कॉफिनान मातये पोंदाक वयता डिफरन्स इतलोच कळ्ळें तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें हांव आमकां तर झळयतले चंदनाच्या हेतून जाल्यार तांकां घालतले कॉफिनान वॉट डिफरन्स आनी श्रीमंत गरीब म्हणून अशें कांयच ना म्हाका कांयच अशें सजमाना की त्या मनशान असो कितें तो कॉमेंट मारलो पळय तो की कितें अशें कितें दिसलें ताका की वी आर जेलस ऑफ रीच पीपल म्हणून म्हाका बाबा तें कांयच सजमोंक ना बट आय टूक इट इन अ गूड वे हांवें ताका बरोच एक कॉमेंट केल्लो आसा थंय हांवें म्हटलें ब्रो आय एम सो एक्सायटेड की आय वॉन्ट टू सी हाव रीच यू आर आनी
कॅन यू टेक मी फॉर अ राईड इन युअर रोल्स रॉयस काय म्हणून ते काय एक कॉमेंट मारला तर सो कित्याक हांवें चूक केल्या हो कॉमेंट मारून जाल्यार तुमी म्हाका सांगा बेजिकली टू बी ऑनेस्ट म्हाज्या एंटायर जर्नीन हांवें ईच अँड एवरी सुपर कारान बसून हांव मोकळो ईच अँड एवरी सुपर कार्स तुमी तर म्हाजी इंस्टाग्राम आय डी जाणा जाल्यार म्हाजे सगळे प्रिवियस 4-5-6 वर्साचे पयलींचे सगळे पळया पोस्ट ईच अँड एवरी कार्स ईच अँड एवरी बायक्स हांवें पयलीं चलयली देवाच्या कृपेन हांवें सगळे म्हाजे कितें आहले ड्रिम्स कंप्लीट केले यू नो बट गरीब आनी हें कितें तें म्हाका मात आजून कळोंक ना तेणी कितें कॉमेंट मारलो पळय तो अशें आसतात थोडे जाण संवसारान ही कांट डू एनीथींग. सो आमचे आतां बोटींग करून जाल्लेले आसा 45 मिनिट्स कंप्लीट तर आमी भायर येयले न्हू हांवें हय आतां ड्रोन सोडया तर ड्रोन सोडटा ड्रोन येता आतां आमी सोडटा हांगासर ड्रोन. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सो गायज आमी न्हू फूल पावर बोटींग करून येयल्लेली आसा आतां आमी चल्ली घरा हांगासर पळया उदीक पळया तुजो कसो आसलो गो एक्सपिरियन्स बेस्ट बेस्ट पळय चला आतां आमी चल्ली फूल पावर घरा सारकी. सो गायज आमची बोटींग बी करून जाल्लेली आसा आनी आतां आमी वयता घरा कडेन तेच्या पयलीं म्हाका लागल्या तान हवे थारायलें लिंबू सोडा दी म्हणून तेणे म्हाका लिंबू सोडा दिवंक ना तो सांगता गरम सोडा पिया गरम सोडान फील येता लिंबू सोडाची सांगात पळोवया हेका फील येता गरम सोडा पिवन ना मरे तान लागल्या सो गायज आयचो ब्लॉग तुम्ही पयलो आसतलो आयज आमी गेल्लेली तू मयेम लेक न्हू थंय गेले आमी बोटींग आनी बोटिंगाची टिकेटीची प्रायस तुमकां आमी सांगलेली आसा. हांव गेल्लो कित्याक म्हाजें एक काम आसलें म्हाजे सगळे गाडयेचें सामान तूं फॅक्टरीन दिवपाक गेल्लो थंयसरल्यान येता आसतना डिसायड केलें थंय वचया म्हणून टायमपास तरी जातलो न्हू गो कितें म्हणटा. आनी आयज कॉमेंट येयला तो तुमकां हांवें स्क्रीनशॉट घालून दाखयल्लो आहा न्हू त्या महाशयाक हांव एक बरी सल्यूट दिवंक सोदता भावा. कितें म्हणटा तूं तर इतलो श्रीमंत जावन तर तुजो बिहेवियर असो जाल्यार आमी इतली गरीब जावन देवाच्या कृपेन तूं गुड आसा न्हू गो. आमचे काहीच व्हडले आसा व्हडले काहीच आणि आमच्या भाशेन आमच्या युट्यूब फॅमिलीचे सुद्धा काहीच व्हडले आसा. आमी श्रीमंत ना बट आय एम ब्लेस्ड ज्या जाग्यार आसा हांव खूब हॅपी आसा. म्हाजो बिहेवियर असो आसा रीच आसत जाल्यार बिहेवियर असो आसता जाल्यार म्हाका बाबा रीच जावपाकूच नाका. हांव हातूंत हॅपी आहा फूल पावर सारको. दुसरी गजाल कालच्या ब्लॉगान तुम्ही पयला आसतलो सिद्धार्थाची मम्मी बरी ना सो तिका डिस्चार्ज मेळ्ळलो आसा शी इज फायन. आनी आतां तेजे नेक्स्ट आमी करतले न्हू गाडयेचें रिपेरींग तेका न्हू बाबडे त्रास जाता वयपाक येवपाक खंय सो गाडी तेजी फटाफट रिपेर करया आनी फुडें न्हू गाडी तेजी रिपेर जाली काय मातशें टेन्शन फ्री जातलो तो न्हू. आयज तुमी हेजो आउटफीट पयलो आसतलो न्हू हो तेका दिला मालिफान न्हू. इतले दीस जाल्ले ते घालपाक रावलेले आयज घातलो तेणे फायनली. आनी पळय काय दिसता पळय ते जागलावणे काय दिसतात जागलावणे काय तेजेर हाटा बिटा हा रडटा काय. सो गायज आयज तुमी आमचो ड्रोन शॉटूय पयला आसतलो. हांव न्हू बोटींतल्यान बसोन सोडूंक सोदतालो पण ते अशें तेजे आहले न्हू तेज्या खातीर सोडूंक मेळनासलो. आपाडलेलो बीन जाल्यार डायरेक्ट तोंडार बसतलो आमच्या. सो आमी
भायरसून सोडला मागीर न्हू हय हय न्हू हय आतां फाल्यां कितें करतली आमी ते फाल्यां व्लॉगान पळयात मागीर न्हू आनी आमच्या चॅनलाचेर तुमी तर नेवे आसा लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवे व्हिडिओन बाय 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 बाय